मात्तूय दुबावना. सपनां जातलीं साकार, गोंय घेता नवो आकार. नवो काळ घडयता सामान्य मनशाचें गोंय सरकार. नमस्कार. गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कोरोनान घेतलो एकल्याचो जीव. फाटल्या 24 वरांत 108 कोरोना दुयेंतींची जाली नोंद. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो पावलो 453. ग्रीन कार्ड म्हटल्यार पयशेकारांची म्हायती एकठांय करपाचो डाव. काँग्रेस फुडारी कार्लोस फरेराची आरोप. बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाचेर आळाबंद हाडपा खातीर जमनीची कागदां आधार कार्डा कडेन करची पडटली लिंक, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. शेतांनी आशिल्ले सगळे भंगार अड्डे बेकायदेशीर म्हणटा काँग्रेस आमदार कार्लोस फरेरा. भाजपा सरकाराच्या हिटलर शाये आड काडटले आवाज. आम आदमी पार्टीची भाजपाक शिटकावणी. आनी पणजेच्या महापौर पदाचेर परतून रोहित मोन्सेरात, जाल्यार संजीव नायक उपमहापौर. रोहित फाटोफाट तिसरे खेप तर संजीव नायक सेगीत दुसरे फावट आयला वेंचून. आता पळोवया खबरो विस्तारान. सध्या देशा सयत गोंयानूय कोरोना दुयेंती वाडत आसात. ब्रेस्तारा कोरोनाक लागून एकलो सोंपलो, जाल्यार ब्रेस्तारा 108 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो सध्या 453 पावला, जाल्यार 16 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. बरे जावपी दुयेंत्यां परस नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण चड आसा. हाका लागून सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. कोरोनाचें प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला. भलायकी खातें दर दिसा स्थितीचो नियाळ घेता. कोविडाची लक्षणां दिसत जाल्यार भलायकी केंद्रात वचून तपासणी करची. कोरोना जालो जाल्यार उपचार सुरू करचे. तशेंच कोविड नेमाचें पालन करून भौशीक सुवातांचेर मास्काचो वापर करचो अशें आवाहन भलायकी खात्यान केलां. आयज रामनवमी. चैत्र म्हयन्यांत शुक्ल पक्षाचे नवमी तिथीक रामनवमी मनयतात. राम हो भगवान विष्णूचो 7वो अवतार. ह्या दिसाक सगळ्यांक शुभ दीस मानतात. रामनवमीच्या फाटभुंयेर रामाच्या देवळांत धर्मीक विधीची कार्यावळ जाली. प्रभू श्रीरामाच्या मुर्तेक पाळण्यांत घालून ताची पुजा करपाची धर्मीक कार्यावळीक भाविकांनी व्हडा प्रमाणात हजेरी लायिल्ली. गोंयभर राम, हनुमान तशेंच साईबाबाच्या मंदिरात रामनवमीची कार्यावळ व्हडा प्रमाणात आयोजीत केल्ली. ह्या शिवाय हेर देवळांनी लेगीत रामनवमीच्यो कार्यावळी जाल्यो.
मनशांक रेशनाची गरज ना, ताका लागून तांचे रेशन कार्ड रद्द करून आता अशा मनशांक ग्रीन कार्ड दिवपाचे सरकारान येवजिला। हातूंतल्यान सरकार फकत कांय लोकांचीच उदरगत करपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी कार्लोस फरेरान केला। भाजपाचे सरकार सेन्सस कायद्याचे नेम मोडून खाजगीरित्या सेन्ससाचो डेटा चोरपाचे कारस्थान करता असो आरोप कार्लोसान केला। ग्रीन कार्ड काडटात म्हणून What is the purpose of a green card? The purpose of a green card is clearly stated. You will get no benefit of the green card to avail of any ration or facilities. तुका benefit ना जाल्यार कसलो फायदो ration green card करपाक? I will call this green card a bogus ATM कार्ड। कित्याक हे फोटे पैसे एश कोन दितात तेश कोन which has no value, this is what you are giving to the people, but it is dangerous कित्याक ते तुगे डेटा कलेक्ट करतले, तुगे कितले फॅमिली, तुगे एज, तूं कित करतात सगळे डेटा करतले। This will be a collection drive by the BJP to find out indirectly the census which you have no access to, because under Census Act information under Census Act cannot be given, it is confidential, and kaidani if you give it, it is information is leaked, you can be prosecuted for it. So this is a backdoor manner to get sagle detail card back, just like the Gestapo was collecting all intelligence, Nazi Hitler was collecting all intelligence and then marking each one. You are with me or you are not with me. Your brother is with me, your family is not with me. Like this it will go on. This is identification of every individual, which will be completely to segregate people and then probably to say, oh amso ni mono. And this way they will not do equitable development, but they will do selective favoritism or selective development of a few. गोंयांत जमीन घोटाळे जावपाचें प्रमाण वाडलां अशें सरकारान स्थापन केल्ल्या SIT वरवीं दिसून आयला। ह्या सगळ्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर ह्यान फुडें जमीन मालकांक तांच्या जमनीची कागदां आधार कार्डा कडेन लिंक करचें पडटलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प मांडटना दिल्या। जमनीची ही म्हायती आतां ऑनलायन डेटाबेजा वरवीं जोडटले, तशेंच गोंयच्या सगळ्या म्हालांनी आधुनीक लँड रेकॉर्ड रूम स्थापन करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिल्या। आमच्या पूर्वजांनी आमच्या खातीर सुपीक भात शेती आणि खाजन शेती जमनीचें दायज राखून दवरलां। हे दायज सांबाळपाक ही आमची जबाबदारी जावन आसा आणि त्याच भावनेन म्हज्या सरकारान शेत जमनीच्या विक्रीचेर निर्बंध घालपी कायदो मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पारीत केला। Speaker sir, I proposed to notify new land rate as per the market scenario along with the rates for the built-up properties to be used as a ready reckoner for the purpose of the calculation of the stamp duty and registration fees. Speaker sir, as a step towards the preventing the land fraud in the state, I proposed to link the record of the right with the Aadhaar number. The seriousness in dealing with the land-related frauds in the state is visible from the Special Investigation Team SIT that established by my government. Speaker sir, I proposed to set up modern record room for all the talukas and development of the mobile application to locate and identify the properties on a real-time basis. कायद्या प्रमाण शेत जमनीचेर शेतां करपाचें सोडून हेर कसलोच वेवसायीक प्रकल्प येवपाक फावना। देखून शेतांत आशिल्लें सगळें भंगार अड्डे बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस परेरा सांगता। बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांनी कितल्योशोच बेकायदेशीर गजाली चलतात अशें ताचें म्हणणें। We will always be in a situation that merely because I don't have license doesn't mean it is illegal. But they are all running these scrapyards in tenanted agricultural lands, and that is what it makes the scrapyard illegal, because by law any tenanted agricultural land cannot be used for any purpose other than agriculture. सरकारान आमचे गोंयचे सरकारान 1990 एफिडेविट गायलो सुप्रीम कोर्टान सांगपा वी आर ब्रिंगिंग अ लॉ टू प्रोहिबिट
conversion of tenanted agricultural lands for non-agricultural purpose. Affidavit file करून 1990 एक ऑर्डिनन्स हाडलो, लँड यूज रेग्युलेशन ऑर्डिनन्स, आणि मागीर ॲक्ट 1991 हाडलो. हांवें फायल पळयली देखून, हांवें नोटिफिकेशन ऑर्डिनन्स सगळें पळोवन देखून हांव सांगता तुमकां. सो इफ a tenanted agricultural land cannot be converted for any use other than agriculture, scrapyard is not agriculture. Correct. And therefore you cannot run a scrapyard in these tenanted agricultural lands. There have been many times criminals found in certain scrapyards, certain unwanted things happening in certain scrapyards, fights and even murders have taken place in scrapyards, and sometimes uzoy petoila tinga. Now whether it was accidentally, naturally, or it was done to claim some money from insurance or anywhere, I don't know, or rivalry has created the burning of somebody else's scrapyard. Whatever may be the reason, whenever people talk of scrapyard, monan ki disota, it is like a black stain. Ani lok bita scrapyard येत तेन्ना. Unwanted people, third party lokui रावतात things scrapyard, and we have no data about who's staying, who's coming, who's going from that scrapyard. So all unwanted things are also often going on in many of the scrapyards. So I think that the government, when it is trying to regulate these scrapyards, should keep all these things in mind and not try to legalize these illegal scrapyards by the back door. गोमंतक टुडे बुलेटिन अशें चालूच आसतलें, पूण सद्याक वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडेच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. माध्यान आहाराच्या मोबदल्यांत वाढ. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शाळेत प्रति विद्यार्थ्याचो मोबदलो 8 रुपया आणि माध्यमिक विभागां खातीर 10 रुपया केला. पोषण मोल वाढला आणि मध्यान आहाराच्या भागीदारांक फायदो जाला. स्टार्टअप येवजणे खाला 93 लाभार्थ्यांक 2.77 कोटींचे वितरण केला. गोयचे उद्देजक आणि थळाव्या स्टार्टअपांक आर्थिक सहाय. विसवा उपरांत येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. सगळ्यांक समान नदरेंतल्यान पळोवपी भाजपा सरकाराक फटवणूक करून पळून गेल्ले वेवसायीक दिसनात काय कितें आम आदमी पार्टीन प्रस्न उप्रासला. जेन्ना अदानी सारकिल्ले उद्देजक आनी हेर बाकीच्यांचे घोटाळे भायर आयले ताचेर कित्याक कारवाय जायना अशें तांचें म्हणणें. आमी हाचे आड कशेंच वगी रावचे ना. आमचे वैचारीक स्वातंत्र्य, आमचे स्वाभिमान वाटोवपाक आमकां भितर वचचें पडल्यार उपकारता अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. भारताचो प्रत्येक नागरीक जाका भारता बद्दल स्वाभिमान आसा, जाका आपण भारतीय आसा हाजे बद्दल स्वाभिमान आसा, तो ह्या रामनवमीच्या दिसा ह्या रावणाचो नाश कसो करप हो एकूच विचार घेवन हे पोस्टर देशभर लायतलो. आणि ताजी सुरवात करपा खातीर आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा. आमी गोंयांत हे पोस्टर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर लायतले. पळोवया तुमच्यान कितलो दम आसा. प्रत्येक नागरिकाक जर तुमकां अरेस्ट करपा जाय करात, जेल भरात, आमी तयार आसा. जर भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर त्या वेळेचे क्रांतिकारी भगत सिंग आणि बाकीचे जे क्रांतिकारी आशिल्ले ते जर जेलांत गेले आणि आमकां जर स्वातंत्र्य मेळ्ळें जाल्यार आमचो देश वाचोवपाक, आमचे वैचारीक स्वातंत्र्य वाचोवपाक, आमचो स्वाभिमान वाचोवपाक
आमच्या प्रत्येक भारतीयाक वाचोवपाक आमकां जर भितर पडले जाल्यार आमी ते करपाक तयार आसा. जेन्ना अदानी सारक्यांचे स्कॅम भायर आयले, जेन्ना व्हडले व्हडले बिझनेसमॅनाचे बँकर्सांचे स्कॅम भायर आयले, तेन्ना तांचेर कित्याक इन्क्वायरी जाय, तांचेर ईडी कित्याक वचना. जे अक्यूज्ड गोंय इंडियेच्यान भायर गेले ते कितें जंगलान पळोवन गेले अशें न्ही. बाय यूज ऑफ प्रॉपर पासपोर्ट ते भारत सोडून गेले, तांकां वचूंक कशें दिले. ब्रेस्तारा सकाळी 11 वरांचेर पणजे महापालिकेच्या महापौर आनी उपमहापौराच्यो वेंचणुका जाल्यो. सेगीत तिसरे फावट रोहित मोन्सेराताची महापौर आनी उपमहापौर म्हण संजीव नायकाची दुसरे फावट वेंचणूक जाल्या. हेर कोणूच उमेदवार नाशिल्ल्यान ह्या दोगांची बिनविरोध वेंचणूक जाली. पणजी महापालिका कायद्या प्रमाण महापौर आनी उपमहापौराची दर वर्सा वेंचणूक जाता. मार्च 2021 जाल्ल्या महानगरपालिका वेंचणुकेचे महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान तेंको दिल्ल्या पॅनलान 30 सदस्यांच्या मंडळान 25 जागे जिखिल्ले. So a lot of what we're going to do this year will be a continuation of what we had done last year. For example, now with each issue, for example, say take the market issue for example. Now that live-in license agreement was changed to a lease agreement. That is pending with the Secretary of Law. So we want to get that passed and have it approved by the government so that we can approach the market committee members to sign the agreement. So that will help us basically with our revenue issues. That issue has been pending now for 20 years. So once that agreement is signed, then we can put pressure on the market committee people to actually sign the agreement. So that is one thing we have to do. Another is the national theatre issue also. That also we need to continue. We have to appoint a new estate officer. So that also will be in process. So that we hope to achieve by this year also. Smart city works will continue to go on. G30 also will continue to go on. And then it will be a regular function. We want to smoothen the function of the functioning of the CCP, make sure that all the issues that people currently face are also sorted. राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता मंडळाचो ब्रेस्तारान निकाल जालो. ह्या नॅक मानांकनात PS कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फार्माकुडी ह्या महाविद्यालयाक A+ ग्रेड फावो जाल्या. फाटल्या वर्सा महाविद्यालयाक CGPA 2.77 मेळून B ग्रेड फावो जाल्ली. पुणून ह्या वर्सा PS महाविद्यालयाक 800 गुणां सयत A+ ग्रेड मेळयल्या. नमस्कार, म्हाका आज खुशी आसा तुमकां सांगपा खातीर की आमची PS कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स जी 3rd सायकल ऑफ नॅक असेसमेंट अँड एक्रिडिटेशन हाज्या खातीर गेल्ली आनी ताजी नॅक पियर टीम विजीट 24 आनी 25 मार्चाक जाल्ली आसा. आनी आतां ताजो रिजल्ट आयिल्लो आसा आनी ह्या रिजल्टान आमकां A+ ही ग्रेड मेळिल्ली आसा. CGPA ताजी 3.47 आसा. फाटल्या फावट आमी B ग्रेड आशिल्ले आनी CGPA 2.77 आशिल्ले. आमी 800 पॉयंटांनी आज वयर गेल्ले आसा आनी हो 3.47 सगळ्या कॉलेजा भितर जांचे असेसमेंट जाल्ले आसा त्या असेसमेंटान आमकां हो हायेस्ट स्कोर मेळिल्लो आसा. हांव म्हज्या मॅनेजमेंटाक लेड बाय श्री रवी S. नायक, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ फोंडा एज्युकेशन सोसायटी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, सिव्हिल सप्लाय अँड हँडीक्राफ्ट, तशेंच श्री रितेश नायक, ऑनररी सेक्रेटरी आनी फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन आनी बाकीचे सगळे जे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आसा आमच्या PS गव्हर्निंग कावन्सिलाचे तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे सगळे स्टाफ टिचिंगान जावं नॉन टिचिंगान जावं म्हजे स्टुडंट्स, म्हजे एल्युमिनाय, म्हजे पेरंट्स आनी बाकी सगळे जे लोक ह्या हातूर वावुरले आनी आमच्या कॉलेजाक आज जे पळय वयर हाडिल्ले आसा 3.47 CGPA आनी A+ घेवन हांव सगळ्या लोकांचे आभारी आसा. तशेंच हांव सगळ्या म्हज्या कॉलेजाच्या स्टाफाचे, स्टुडंटाचे अभिनंदन करता की आमी जे पळय फाटल्या 6 म्हयन्यांक भरपूर काम केल्लें आसा आनी फाटल्या 5 वर्सांक ज्यो भरपूर एक्टिविटी केल्ल्यो आसा ह्या एक्टिविटी खातीरूच हो रिजल्ट बरो येवंक शिकिल्लो आसा. अदानी प्रकरणात भाजपा सरकार JPC वरवीं चवकशी करपाक कित्याक भिता अशें विचारीत काँग्रेसीचो फुडारी पवन खेरान उतरांचे फार पेटयले. JPC सदस्य आनी अध्यक्ष भाजपाचे आसतले तरी लेगीत मोदी अशा चवकशेक कित्याक भिता अशें खेरा विचारता. प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, VTPL नाम की कंपनी, क्या हुआ उसमें हम जानना चाहते हैं. एक हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप में. JPC अगर हो जाती
तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं। जब वो रोजगार नहीं दे रहे, चीन का एक आदमी उनकी कंपनी में बैठा हो, अरबों रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हो, LIC का पैसा ले रहे हो, SBI उनको पलक झपकाते ही लोन दे देता हो, कारण क्या है? लाभ किसको हो रहा है? देश को क्या मिल रहा है इससे बताइए। एक तिरंगा लपेट कर आकर बैठ जाना मतलब थोड़ा कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, देश का एक हिंदुस्तान का एक नागरिक जानना है कौन ये चीन का नागरिक? क्या रिश्ता है इनका गौतम अदानी? क्या नरेंद्र मोदी को इस रिश्ते का पता है? पता है तो वो चुप क्यों है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप राहुल गांधी को घर से बाहर कर दीजिए, संसद से बाहर कर दीजिए। सड़क पर चलता हुआ राहुल गांधी आपके लिए और आपके इन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान हैरान है आपको देख कि आप अपनी दोस्ती में इतने अंधे हो गए कि संसदीय परंपराओं को आपने ताक पर रखा। गोमंतक टुडे या बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।